उबी रावया. Nếu amso ba, tu moso ba, nếu amso ba, tu moji boy, Jesus amso ba, hari ami Jesus ostogi, ami sogliye, deva utorai kodagena, ami Jesus ostogi. Neva utorai kodagena, ami Jesus ostogi. Niu amsoba, tu mosoba, niu amsoba, tu mojiboy, Jesus amsoba, ani ami Jesus ostogi. Ami sogliye, tachanawan pratitaw tetna. Ami Jesus ostogiye, tachanawan pratitaw tetna. Ami Jesus ostogiye, niu amsoba, tu mosoba. Mochi boy, Jesus amsoba, ani ami Jesus ostogi, ami sogliye. मोगाल बाबा म्हणिनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस हांव येता आनी येवकार ह्या दिसाच्या दुसऱ्या नोवेनान आयज आमी ह्या इंतेसांवा पासत मागतले हांव पयलें इंतेसांव आपल्या लग्नाच्या वार्षिक दिसाक मागूंक लायता पाल्मिरा आनी एंथनी फर्नांडीस बुतिकास. तशेंच दुसरें इंतेसांव आपल्या जल्मा दिसाक देवाक दिनवासूंक फातिमा रॉड्रिगीज बुतिकास. तिसरें इंतेसांव भेटयता आंतोनियो सी वाज आनी फामील कोटोका. तशेंच आपल्या जल्मा दिसाक मागूंक लायता कायतानो मास्कारेनस. ह्या सगल्या इंतेसांवा बरोबर आमची इंतेसांवा ह्या मिसा सोमोरमणेन आमी बापाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोमयांचे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आयज नोवेनाचो दुसरो दीस. विशय विचून काडला. रुजाय सायबीन एकामेकाचें आयकूंक आमकां आदार दिता. निकतेंच रोमा शारान परिशोदीचें दुसरें सेशन सोंपलां आनी ताचो दाखलो आमकां रोकडोच मेळटलो. पाप सायबान हे परिशोदीन एकामेकाक आयकूंक समजूंक आपलो अणभव सांगूंक उलो मारला. परिशोध म्हणल्यार आयकप आनी आमकां कितें दिसता तें दुसऱ्यांक वांटून दिवप. आयकल्या बगोर आमी जाणा जावंक पावना. आयकूंक आमी शिकता. मारयेन आपल्या जिवितान देवाचो संदेश आयकलो, समजून घेतलो आनी देवाक होय म्हूण जबाब दिलो आनी जेजू सोडवणार आमकां मेळ्ळो. बागिवोन झुजेचें आयकलें आनी जेजूक हरोदीच्या हातांतलो वाटायलो. आमी एकामेकाचें आयकून आनी समजून पवित्र सभा ओदीक संपून बांदून हाडूंक
मारयेची मुजत ह्या मिसान देवाक विनोती करुया. मोगाळ भाव भयणानो, आमचे स्वर्गीचे आवयन सायबीण माईन सदांच देवाक कितें जाय तें आपल्या जिवितांत ओळखून घेतलें. देवाचो ताळो आयकलो आनी हेच पासत दुसऱ्यांकूय आयकूंक तिका सोंपें जालें. आमी आमच्या जिवितांत देवाचो ताळो आयकता, देवाचे कुशे प्रमाणे जियेता तेन्ना दुसऱ्यांक आयकूंक आमकां सोंपें जाता. आनी भाशेन दुसऱ्यांक आमी आयकून आमचे मोदें मोगान आमी जियोंक पावता. आयज दुसऱ्यांक आयकुपाचो हो गूण हें देणें आमकां मागता आसतना जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी चुकल्यान. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समुदायांत फिरगोचेन दुसऱ्यांचें मोन ओळखून घेवंक, दुसऱ्यांक आयकूंक जायते फावटी आमी फाटीं उरल्यान. ह्या आन्यार साबार चुकीचो उगडास करून देवाचे काकलुटीक उलो मारून सोगले म्हणुया. हांव पातकी सोर पोतवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो मोसो कुण्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत पाग्योन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती कोर आत्मोन प्रार्थून मागता. सर्व पोतवेदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमीन. प्रार्थोया. एक घोडी बरोगीच रावन रुजाय सायबिणीची विनवणेन आमच्यो गरजो मागणी ओकेपणीन देवा मुखार दवरुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी ओतम्याची बोलाय दे आनी बागयो नित्यांक वार मारयेचे विणवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. वागियोन पावलून फिलिपकाराक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, क्रिस्ताच्या एकवटान आमच्या जिविताक कसलें मोल आसा म्हूण तुमकां दिसता जाल्यार, मोग तुमकां ओडून दवरता जाल्यार आनी एकाच आत्म्यान आमकां भागीदारपण आसा तें तुमकां दुखोलता जाल्यार
आनी अपुरबाय आनी कोनवालाय तुमकां उर्बा दिता जाल्यार एकाच चिताची, एकाच मोगाची, एकाच जिवाची आनी एकाच मोनाची जावंक म्हाका सारको दादोशी करात. पोक्षाचें मोन दवरूं नाकात, सुकी बोडाय करूं नाकात, पूण खालतेपणान दुसरी तुमच्या ओन बोडटी म्हूण समजात. आपआपल्या फायद्याचें कितें तें पळोवं नाकात, पूण दुसऱ्याच्या फायद्याचें कितें तें पळयात. तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावं दी. देवाचें उतर हें. देवाची वडका. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सगलीं म्हणुया. सर्वेस्परा तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्परा म्हज्या काळजान गर्व म्हणल्यार ना, म्हज्या दोळ्यांनी वडविकेची आशाय ना. वडविकेचो रस्तो हांवें दवरलो ना. म्हजो हात पावना तसल्या व्हड व्हड वस्तूंक हांव आशेना. जबाब. सर्वेस्परा तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. म्हजें काळीज हांवें थंड आनी शांतीन करून दवरलां. जशें दूद सोडलोलें भुरगें आपल्या आवयच्या हुस्क्यार, तसल्या सुपुल्ल्या भुरग्या सारकें जालां म्हजें काळीज. जबाब. सर्वेस्परा तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव इस्रायेला, आतां आनी सदांकाल. जबाब. सर्वेस्परा तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. उद्गाराक सगलीं उबीं रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सोमी म्हणटा, तुमी म्हज्या उतरा पोरमोणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीस जातोल्यात आनी तुमकां सोत कळोन येतोलें. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somia. जेजू लोकां कडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी भाव भयण पावून सोडली आनी भायर उबी रावून ताचे कडेन उलोवंक सोदताली. पूण आपणाक ती खबर दितोल्या लागीं उलोवून जेजून अशें म्हणलें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपल्या सिसांक हात दाखोवन म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. कोणूय स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची कुशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Wakani tuka Krista. प्रितीच्या भावा भयण्यांनो, रुजाय सायबिणीचे पोरबेक
आमची ही ओत्मीक तयारी आमी फुडें व्हरता आसतना आयज ह्या नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसाक हो विशय आमच्या दोळे मुखार दवरून देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता. रुजाय सायबीण एकामेकाचें आयकूंक आमकां आदार दिता. एकामेकाचें आयकप हें चड गरजेचें. आनी हे पासत आमचे पवित्र सभेचें हें मोल परिशद आमची जाल्या पवित्र सभेन परतून परतून आमकां पवित्र सभा उलो करता एकामेकाचें आयकप. आनी हें जावन आसा परिशदीचें मन दुसऱ्यांक आमी आयकूंक. भावा भयण्यांनो, आमी आमच्या जिवितांत पळयलें जाल्यार आमच्या एकामेकाच्या सोयरीक संबंदांत आमी पळयलें जाल्यार जायते फावटी आमी उद्गारता, एक कंप्लेन करता. आनी कसली कंप्लेन आमी करता की आमकां कोणूच आयकना. आमच्या गोंयांत आमच्या भारतांत जायते प्रश्न उप्रासलेले आसात आनी जायतो लोक जायते आमचे भाव भयणां मोर्चा काडटात ते आमी पळयल्यात. तांकां तरी आमी विचारलें जी मोर्चा काडटात आनी आमकांय आमी म्हणटा सरकार आमचें आयकून घेवंक सोदिना. आमकां कितें जाय तें सरकार आयकून घेवंक सोदिना. कुटुंबांत आवय बापाय लागीं भुरग्यां विशीं विचारलें जाल्यार आवय बापूय म्हणटात भुरगीं आमचें आयकनात, आमचें आयकून घेवंक सोदिनात. आनी तोच प्रश्न वो तेच विशय आमी भुरग्यां लागीं विचारले, भुरगीं तशेंच उद्गारतात आमची आवय बापूय आमकां आयकूंक सोदिनात. फिरगोचेंत यात्नीक आसात, समुदायाचे फुडारी आसात. फिरगोस जायते फावटी यात्निकूय उचारतात, उद्गारतात. आमी जायते सांगतात पूण पोरजां आयकून घेवंक सोदिना. आनी आमी पोरजां जायते फावटी उद्गारता आमचे यात्नीक, आमचे फादर्स आमकां आयकूंक घेवंक सोदिनात. आनी जायते फावटी आमच्या दुखांत कोश्टांत आमी अशें उद्गारता देवूय आमचें आयकून घेना. भाव भयण्यांनो, ही जावन आसा कंप्लेन. आमी उद्गारता सगळे. आनीक आयज आमकां हो विशय एकामेकाचें आयकूंक, दुसऱ्यांचें आमी आयकूंक हुस्कायता. आनी हें नियाळटा आसतना पयलें भावा भयण्यांनो आमी आमच्या जिवितांत वळखून घेवंक जाय तें म्हणल्यार देव आमचें आयकता. आनी पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा देव सदांच आमचें रोडणें, आमचें मागणें आयकता. आमकां पवित्र पुस्तकांत जायते सुवातेर मेळटा. जेन्ना इस्रायल पोरसां दूख भोगतालीं, त्रासांत आसलोलीं, कोश्ट आटे बिटे भोगतालीं, तेन्ना तिणें देवाक उलो केलो. आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता देवान आपले पोरचेचें रोडणें आटे बिटे पळयले, ताचें रोडणें आयकलें. जेजूच्या जिवितांत आमी पळयता जेजून सदांच दुसऱ्यांचें आयकलें. जेजू देवाचें उतर परगोडटालो आनी जायतो लोक जेजूच्या फाटल्यान वेतालो. जायती भीड जाताली पूण ह्या भिडान कोणेंय जेजू कुलो मारल्यार जेजू तांचो ताळो आयकतालो. आमी जाणा पयस तावन एकटो कुड्डो मनीस जेजू कुलो करता, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूट कर, जेजू ताचें मागणें आयकता, उलो आयकता. तेच भाशेन आमी पळयता जेजू सामारिकार वस्तरी आयकता. खरें म्हणल्यार सामारिता ना आनी जुदेवा मदें, जेजू मदें ही अंतर कशी आसलेली, ती एकामेकाक पयस करताली पूण जेजू तिका आयकता, तिचें सांगणें आयकता, तिचें मन ओळखून घेता. भावा भयण्यांनो, आमचो देव आयकतलो देव.
आनी देव तर आमचें आयकता जाल्यार आमी एकामेकाक आयकूंक गरज. पूण आयज कित्याक भावा भयण्यानो आमी ही कंप्लेन उद्गारता काय आमचें कोणूच आयकना? कित्याक आमी दुसऱ्यांचें आयकूंक सोदिनात काय? जायतीं कारणां बाबा भयण्यानो. आनी आयज देवाचें उतर आमकां हाचे विशीं कित्याक आयज मनीस एकामेकाचें आयकूंक सोदिना? कारणां आयज देवाच्या उतरांत आमकां मेळटात. आयचें पयलें वाचप बागेवन पावलो फिलिपकारांक बरयल्ले चिटींत आमकां म्हणटा, स्वार्थी जायनाकात, तुमच्याच फायद्याचें कितें तें पळयनाकात, पूण दुसऱ्यांचो फायदो पळयात. आयज आमी पळयता मनीस आपणाचोच फायदो पळयता. आमचोच फायदो आमी पळयता हेच पासत आमी दुसऱ्यांचें आयकूंक सोदिना. खंयचोरूच जो आमचे फिरगोजेंतूच पळोवया. फिरगोज समुदायाचे फुडारी आसात, आमची फिरगोजकारां फिरगोज गोंवळीक फिरगोज सोबेची वांगडी आसा. हांव तर म्हजोच फायदो पळयता जाल्यार म्हाका कोण आयकूचो ना, दुसऱ्यांचें हांव आयकून घेवचो ना. आमी भावा भयण्यानो जायत्यो आमचे फिरगोजेंत कार्यावळी घडोवन हाडटा, पूण जायते फावटी आमचे पोरचेचे भावा भयणांचें दूख कितें आमी आयकूंक विसरता. फुडें जायते आमी करता आमचे फिरगोजेंत कोणाच्या फायद्या पासत. हांव जें कितें करता आमी कितें करता हांव तें पोरचेचे एकामेकाच्या फायद्या पासत काय म्हजेच फायद्या पासत, म्हजेंच नांव घेवचें पासत हांव करतां काय? हें आमी नियाळूंक गरज. कुटुंबांत भावा भयण्यानो आमी पळोवया प्रश्न जेन्ना आमच्या कुटुंबांत उप्रासतात आमी एकामेकाचें आयकूंक सोदिनात. आमी एकामेकाची गाराणें घालता, एकामेकाक जबाबदार करता, पूण बरोबर येवन एकामेकाक आयकून विवेक करून डिसर्नमेंट करूंक आमी सोदिना. म्हणटच हें चड गरजेचें. एकामेकाक आयकूंक म्हज्याच फायद्याक न्हय, पूण दुसऱ्यांच्या म्हणजे कुटुंबाच्या फायद्याक, म्हणजे फिरगोजेच्या फायद्याक हांवें आयकूची गरज. हे पासून देवाचें उतर आमकां उस्कायता, तुमचो फायदो न्हय, दुसऱ्यांचो फायदो कितें तें पळयात. तशेंच देवाचें उतर आमकां म्हणटा आयज पयल्या वाचपान, सुखी बोडाय दाखयनाकात, गोरवान बरोनाकात, पूण खालती जायात. आयज आमी एकामेकाचें आयकूंक सोदिना कित्याक आमी गोरवान जियेता. गोर्व आमच्या जिवितांत आसा. हांव व्हडलो, म्हजे लागीं हांव सांगता तें सारकें. मायट इज रायट आमी म्हणटा. हांव कितें सांगता, म्हजें कितें हांव कितें सांगता तें सारकें, दुसरो कितें सांगता तें सारकें न्हय. आनी जायते फावटी आमचे फिरगोजेंत जाता. जायते फावटी यात्नीक देवाच्या उतराच्या उजवाडान पवित्र सुबेचें मोन आमचे मुखार मांडटात, पूण जायते फावटी आमी गोरवान बोल्लोले आसा म्हणटात आमी आमचे फिरगोजेच्यो गरज जाणा. यात्नीक येतात ते वेतात, आमी जाणात. यात्नीक आमकां सांगपाक कोणूच न्हय, तांचे आमी आयकुचे नात. गोर्व भावा भयण्यानो आमचे. जायते फावटी आमी म्हणटा हांव चड शिकलोलो, म्हाका चड जाणवाय विद्या आसा. ल्हानाचें हांवें कित्याक आयकुचें? जायते फावटी तरणाटी आपले उद्गार सांगतात, पूण आमचें मन आसा जेन्ना तरणाटी उलयतात तेन्ना ती फकत तांकां कितें मौजा जाय तेंच ती उलयतात. असलें आमचें मन. आनी हे भाशेन भावा भयण्यानो आमी तांकां किकोन करता कित्याक आमच्या गोरवाक लागून. सुखी बोडाय आमी दाखयता, खालती आमी जायना. म्हणूच आमी एकामेकाक तरी आयकतले जाल्यार गरज आसा खंयचोरूच जावं आमच्या कुटुंबांत फिरगोजेन ल्हानबीक जावन गोरवान फुलोवंक न्हय. तशेंच भाव भयण्यानो आमी पळयता जायते फावटी आमी एकट्याचें आयकता आनीक मनशांचेर फॉर्मोण मारता. कितें सारकें ताची आमी चवकशी करूंक वचना.
आयज देवाच्या उतरान शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां सायबीण माय आनीक जेजूची भाव भयणां ताची काजन्स जेजूक मेळूंक वेतात. कित्याक पासत जेजूक मेळूंक वचूंक ताका कारण आसलें. जेजू देवाचें उतर परगोडटा आसतना जायतो लोक जेजूचेर विरोध आड आसलो आनी जेजूक ती म्हणटाली की जेजूचेर देंवचार बसला. जेजू देंवचाराच्या पोतवेन विजमितां करता आनी तशेंच म्हणटालीं जेजूची मोत उठल्या. आनी सायबीण मांयक ही खबर सायबीण मांयच्या कानार पावलोली, ताच्या काजन्साच्या कानार पावलोली. म्हणटच ती चवकशी करूंक वेतात कितें लोक उलयता तें सारकें वो ना. आनी चवकशी करूंक वेता आसतना जेजू थंयचो देवाचें उतर परगोडटा. सगल्या वचेर वचून विचारिनात पूण जेजूक आपोवंक धाडटात, कुशीन हाडून विचारूंक सोदतात जेजू हें उलयतात हें आमी आयकतात तें कितें सारकें वो ना. चवकशी करतात. भाव भयणांनो, आमी जायते पावटी एकट्याचें आयकता आनी दुसऱ्यांचेर फॉर्मोण मारता. गरज आसा आमी चवकशी करूंक कितें सारकें. ल्हानविकाय म्हणटात तें सोद सोदून काडप. जायते पावटी सोद कितें तें आमी सोदून प्रयत्न करिनात कित्याक आमकां दुसऱ्याचें आयकूंक वेळ ना. आनी हेच पासत आयज जायते प्रस्न आमच्या जिवितांत कुटुंबांत फिरगोचेंत भितर सरतात. आमी तो दुसऱ्यांक कान दिल्लो जाल्यार आमी केन्नाच दुसऱ्यांचेर फॉर्मोण मारची नासले. आमचो पाप साहेब आमकां म्हणटा आमी कोणाचेरूच फॉर्मोण मारूंक जायना आधुनीक काळार. कित्याक जायत्या प्रस्नांनी त्रासांनी आमची भाव भयणां जियेतात. तांकां आमी समजूंक तांचें आमी आयकूंक चड गरजेचें. हें चड गरजेचें आमकां आयकूंक दुसऱ्याचें आयकता हांव तेन्ना आमी दुसऱ्या सोबें दोयाळ जाता. दुसऱ्यांची आमकां अपुरबाय दिसता. तेंच देवाचें उतर आमकां आयज म्हणटा पयलें वाचप, दुसऱ्या सोबें दोया दाखयात, दुसऱ्यांची अपुरबाय करात. आयज आमच्या वाठारांत कितलींच भाव भयणां आसात. आयज आमच्या गांवांत कितलींच परदेशी आसात, मायग्रंट्स. आमचे पवित्र सभेचो हुस्को आमी तांचेय आयकूंक. आमी आयज आमचेच भितर गुल्ल जाल्ले आसा आमच्याच वावरांत आनी हे पासत आमकां वेळ ना. भाव भयणांनो, दुसऱ्यांक आमी आयकता तेन्ना अदीक काकलूटसार दोयाळ दुसऱ्या सोबें जाता. दुसऱ्यांची म्हाका अपुरबाय दिसता. आनी भाशेन दुसऱ्यांक आयकून जायते आमच्या जिवितांत बरेपण येवंक जाता. सायबीण मायन आपल्या जिवितांत तेंच केलें. दुसऱ्यांक तिणें आयकलें आनी दुसऱ्यांक ती आयकूंक कित्याक पावली? कित्याक पयलें सायबीण मायन देवाचो ताळो आयकलो. आमी देवाचें उतर आयकता, आमच्या काळजांत घेता तेन्ना आमकां दुसऱ्यांच्यो गरजो कितें तें ओळखूंक पावता. दुसरो कितें भोगता, दुसऱ्यांक कसलें दूख आसा हें आमी ओळखूंक पावता. आनी हे भाशेन एकामेकाक भावार्थान जियोंक, एकामेकाचे प्रस्न सुटावे करूंक आमी आदाराची जाता. दुसऱ्यांक आयकप एक व्हड देणें. आयज सायबीण मांयचे विणवणेन हें देणें आमकां मागता आसतना अदीक आनी अदीक पयले सुवातेर आमी देवाक आयकूंक, देवाक म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबांत कितें जाय तें आमी आयकूंक. आनी हे भाशेन एकामेकाक आमी आयकून कुटुंबांत, शेजाऱ्याक, समुदायांत फिरगोजकारांक आमी आयकून देवाचें बरेंपण दुसऱ्यांक शिपडायतलीं क्रिस्ती भावार्थी आमी जावंक सायबीण मांयचे विणवणेन देवाची कृपा बोळ हे मिसाचे भेटेंत मागुया. उबी रावया. मोकाळ भाव भयणांनो, देव आमच्या उल्याक कान दिता. जेन्ना आमी भावार्थान विस्वासान देवाक उलो मारता, आमच्यो गरजो ताका सांगता, देव आमचें आयकता आनी आमकां गरज तें फावो करता. असल्याच भावार्थान बरोवन ह्या वेळार आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी दवरुया.
आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पोजेचे प्रस्न आयकून घेवंक आनी ल्हानविकायेन ते सुटावे करून तांकां फावो तो आदार देवा दिल्या पुरो म्हूण मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा हे आमी घोरता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी लोकांक फायद्याक पडटा तसल्यो येवजणां निर्माण करून आनी लोकांचें आयकून घेवंक आनी लोकांक जाय तें करून देवाचो आदार तांकां मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा हे आमी घोरता तुका. आमी दर एकल्यान जेजूचे शिकोणे प्रमाणे आमचें जिवीत वाडून हाडून जेजू सोणवंदाराची शिकवण आमच्या जिवितान वेव्हारान घालून दुसऱ्यांक बरी देख जावंक देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा हे आमी घोरता तुका. आमच्या नावेलीच्या क्रिस्ती लोकांक एकामेकाक आयकून आमची पोय सोबा उदीक बागेवन करून आनी सोबागिलीन जावन देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा हे आमी घोरता तुका. सुर्गींच्या बापा, विस्वासान आनी ल्हानविकायेन आमच्यो कोरसो आमी तुका उबारल्या आनी आमकां भावार्थ आसा तूं आमचे मागणें सदांच आयकोताय. जें कितें आमी भावार्थान मागलां आनी जें कितें आमकां गरज आसा तें तुज्याच बरेपणान आमकां फावो कर आनी सदांच एकामेकाक आयकूंक आमकां तुज्या आशिर्वादान बोर म्हूण मागता. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमीन. मातीचे भांगर दोयो शक्ताय तू एकाच उतरा. माती धूळ आमचे जिणे भांगर गोल पवित्रात्म्या दयाल बाबा मुक्तीपणा इरकोळ्या जिविताचे तुका वोता आमचे वरदान तुका वोता आमचे वरदान. उबी रावया. म्हज्या भावा भयण्यांनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पोतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेत आमच्या नातनी पोय शुभेच्छा देवा सुवेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मायेतावन जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सोयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतलें निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं
웅주의 섬에 야수 आमची काळजा उबारूया आम्ही ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया होयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पोतवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वदाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो हो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भोवमान फावो आसलेले नित्यांक वार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव तुका वंदिताव तुजी किर्ती परगोडटा आपल्यांक वारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती होय जाले आनी सासनीक प्रकाश्टीने संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात तांचे सांगाती आमच्या ताळ्या मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा उंचरकी तुका सोय सोय उंचरकी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावियता सर्वेस्पराचे navieta taka soy taka soy un solquito caso un solquito caso बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमयांचे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणली तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराची हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात
भावार्थाचो कूट पोरकोट होया सुम्याची तुझे मरण आमी समोरता तुझे बोलो जीवन आमी बोलगोटा तुझ्या येण्या आमी ओतरेता बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका सोमार्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसिस्क आमचे बाग्योन बापा फिलीप नॅरी आमचे गवडी बापा सिमियांव ताच्या आदारी गवडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकलत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आयज आपलो जल्माचो दीस तशेंच लग्नाचो वार्षिक दीस समोरमतले तशींच आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये रुजाय सायबिणीची माये सांगाती बागेवोन जुजे तिचो पोती बागेवोन धर्मदुता आनीक सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोडपोतवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना देव आमचे मागणे सदांच आयकता आनी हेच पासत आमच्या देवा बापाक उलो मारूंक जेसून आमकां हें सोबीत मागणें शिकयलां आयज हें मागणें करता आसतना सदांच आमी देवाक आयकूंक आनी तेच भाशेन एकामेकाक आमी आयकूंक जेसून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान देवाची कृपा मागुया आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारां जावं आमचो दिसपट्टो रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगूस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलोटेन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शिरी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुबागी
Sumia, tuवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरांतूच म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. कोणवळ्या बाबा, बागयोंत आंकवार मारयेक आमी मान दिताना तुवें आमकां सुरकीच्या जेवणान दादोशें केलें. देखून आमी संतोषपुरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोक्तीपणीन चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवीन. आमीन. अशें बसूया. मोगाल बाबा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक दिनवासता. आयज ह्या मिसाचे समारोपणेन फावो ते बरी वांटो घेवन तुमी तुमची भोक्ती दाखयली देखून. आयज मिसाची भेट भेटयतले तशेंच प्रवचन करतल्या यादनिकाक फादर एल्वीस डायस हाका आमी दिनवासता. सालिगांव सेमिनारीन ओत्मीक गुरू कसो तो वावुरता ताच्या मण्यारपणाचेर ताच्या वावराचेर आमी रुजाय सायबिणी उदेशी आशिर्वाद मागता. तशेंच आयच्या मिसांत भाग घेतले फादर जॉर्ज पाजी आमचे मोदें आमच्या फिरगोजेन वावुरतात. तशेंच आमचे मोदें आसले फादर झकारियस निलकंडील जे ह्या आमच्या फाटल्या गेल्ल्या रेतीरांत आमकां आदार करूंक आसले, तांकांय हांव काळजांतावन दिनवासतां. आयज ह्या नोवेनाच्या मिसाची मांडावळ करतल्या आदार दितल्यांक सगल्यांक हांव काळजांतावन दिनवासतां. दिसपोटी कुमसाराचो वेळ सकाळीं 6:15 ते 9 पर्यंत आनीक सांजेचें 4:30 ते 5:30 पर्यंत. भायर सरतना तुमी लूट करची न्हय, सवकासान भायर सरचें. एंट्री एंड एक्झीट गेट्स आसात. तुमी भितर सरल्यात त्या गेटींतल्यान भायर वेचे न्हय. म्हजे दावे वाटेन भायल्यान माटवांत आशिल्ल्या भावा भयणींनी शिमतेरेशी आशिल्ल्या गेटींतल्यान भायर सरचें आनी इगोर्जे फुडें तेंच परी म्हजे उजवे वाटेन भायल्यान बसून आशिल्ल्यांनी आदीं पोस्ट आसले त्या गेटी कडच्यान भायर सरचें. आमचे वॉलंटियर्स जायते सॅक्रिफीस करून मांडावळ सांबाळूंक भायर आमचे पासत वावुरतात. ती तुमकां दाखयतात ती मांडावळ तुमी सांबाळची. कोणेच भायल्यो कोदेली इगोर्जेन भितर हाडची न्हय. तुमच्यो मोलाच्यो वस्तू हेल्मेट, भांगार वो पयशे तुमी बरे भाशेन सांबाळच्यो, कित्याक जायतें पीक पॉकेटींग आनीक लूट जाता. एंट्री एंड एक्झीट गेट्स आसात तांचे फुडल्यान आनीक फुटपाथ आसा ताचेर कोणेच मोटरां पार्क करची न्हय. इगोर्जेन भितर आसा त्या सायबिणीची मुर्तेचो आमी उमाव घेवचो न्हय. भायर आसलोल्या सायबिणीच्या इमाजीक मान बागोवन नोमान करचो आनी बोशांत तुमच्यो वाती घालच्यो. हें आमी करतात कित्याक रोखडेंच दुसरें मीस येवचें आसा. हांगासर मुखार एक पेटिशन बॉक्स दवरलां. कोणाकूय कसलेंय आपलें इंतेसांवां मागचीं आसात जाल्यार तातूंत तुमी तीं घालचीं. पवित्र साक्रामेंताक तुमी भेट दिवची. हे दीस जावन आसात आमी पवित्रतायेन वाडूंक, तर ह्यो सोयेक तुमी उजार करचो. कोणाकूय फर्स्ट एड हाची सुविधा जाय जाल्यार बँड स्टँडान ही सुविधा प्रोवायड केल्या. कोणाकूय उदकाची गरज आसा जाल्यार दोनूय वाटांनी उदकाचे बंदोबस्त आमी केला. आमचे मोदें एक्झीट पॉयंटांचेर आमचे वाड्यांतले फिरगोजकारां आपलें कॅन्टीन घेवन आसात. आयच्या दिसाक ते लावलीची भाव भयणां आपलें कॅन्टीन घालून आसात. तांकां तुमी उदारपणीन तुमचो आदार दिवचो. तशेंच एकली भयण आपल्या सांगाताक वाती घेवन येयल्या, तांकांय तुमी आदार करचो. तशेंच कारितास क्रिस्ती ह्या संस्थेची सिस्टर आपल्यो थोड्यो क्रिसमस डेकोरेशन्स घेवन आसात, तांकांय तुमी आदार करचो. सगलीं उबीं रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.
वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. रुजाय सायबिनीक नोवेनाचे मागणे. ए बो पवित्र आंकवारी, बो पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवातेक तावन जेजूची आवय जावंक वेंचून काडली. तुका देव पूत मनीस जालो ते घोडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळलो तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटां. म्हज्या मागण्याच्या कोतकोत्यान हांव खरेंच ही कुशालकाय आनीक हो संतोश सोडोवंक आनी वाडोवंक सोदतां. देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनांत मागतां ते उपकार म्हाका मेळोशे कोर. ना तर म्हाका गरज ती करपा मागून घे. आमच्यो गरजो रुजाय सायबिणी उद्देशी आमी बापाक उबारुया. ए देवाचे माये, हे म्हजें नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कुरपेन बोल्लोले. हे म्हजें नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटीं धाकटीं मोतयां जावं म्हूण हांव ओतरेकतां. ए संतोस्तल्याचे बुजवंडारे, देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो. त्याच संतोशान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या अनोदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे कडेन कोतकोत्यान मागतां. ज्या कोतकोत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें, म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलोले उपकार म्हाका मेळोवन दी. आमेन. सगळीं बरोबर मारयेक उलो करून म्हणुया. नोमान मरे कुरपेन बोल्लोले, सर्वेस्पोर तुजे थांय आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेसू. बागेंती मरे देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Ruzae saibini, tu amci rani, wisrona kagi amci magni, kurbadia dukai yoruja. Cipakayami somestari vinodiko mahe tuja putra lagi ami soduja sorgi cindini vinodiko mahe tuja